नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आईचे खबरो. माजाळी युनियन हायस्कूलाची कोसळलेली जुनी खोलीची बनावट व्हिडिओ सार्वजनिक संभ्रमात. कारवार माजाळीच्या युनियन हायस्कूलाची जुने खोलीची वणस कोसळलेली व्हिडिओ ग्रामस्थांक काल प्रसारमाध्यमाक देऊन विद्यार्थ्याला सुरक्षतेच्या दृष्टीने एक मानवीयता म्हण प्रशासनाक जाग येऊ जाय म्हण बातमी प्रसाराक दिली. या बातमीची प्रतिक्रिया म्हण याच प्रसार माध्यमाक युनियन हायस्कूलच्या हेड बाईन सौ शिल्पा साळुंके हेमी एक व्हिडिओ दिला. पळया तो व्हिडिओ. नमस्कार, मागेल नाव शिल्पा साळुंके म्हण. हांव युनियन हायस्कूल माजाळ हेजे हेडमिस्ट्रेस. काल 11 तारखेक आमगे शाळेक दोन व्यक्ती श्याम नाईक आणि संदीप नाईक हेमी येऊन घेऊन आमगे ऑफिस रूमांतले कालच्या पावसा निमित्तान आमगेले एक ओल्ड बिल्डिंगात जे वणत पडिल्लें आसा ताचे बद्दल म्हाका क्वेश्चन करचे आयिल्ले. तर आमी सांगले की पडिल्ले आसा त्या वणतीक आमी आमगेल्या मॅनेजमेंटाक कळयले आसात आणि मॅनेजमेंट तेजेर एक्शन घेता म्हणून सांगल्यार बीन तेमी आमगेले कसलेच आयकनासतना आमचेर जोरजोरान उलोवचे लागले. म्हाजे बरोबर त्या टायमाचेर कोण बी नाशिल्ले हांगा. केवळ म्हागेले एक असिस्टंट ते बी लेडीजच आसा. ते दोगूच लोक आमकां आशिल्ले निमित्तान आमी खूब भिले आणि हांवें आमगेल्या मॅनेजमेंटाक कॉल केले. तर आमगेल्या प्रेसिडेंटा कडेन हांवें उलोवन घेवन तेजे बद्दल सांगले आणि सांगून तांकां फोन दिल्यार तेमी तेजेर उलोवचे तयार ना. तशेंच तेमी म्हागेलें काही आयकनासतना आमच्या शाळेच्या त्या ओल्ड बिल्डिंगाचे पडील भागाचे वचून घेवन व्हिडिओ करून ते तुमगेल्या कारवार प्लस ह्या चॅनलाचेर घायले आसात. ते व्हिडिओ संपूर्ण फेक आसा. कित्याक काय म्हळ्यार आमी फाटल्या 10 वर्सां ती शाळा किंवा तो भाग बंद केल्लो आसा. कित्याक काय म्हळ्यार आमकां तेजो आवश्यकता ना. तेजेचेर एक खूब व्हडलो रूख आशिल्ले निमित्तान त्या रुखा निमित्तान आमकां खूब इतलो त्रास आशिल्लो आणि तो रूख फाटी सीएसान मारिलो. पण आता तेजेर आमकां परत जावन त्रास येते आसा. कित्याक म्हळ्यार तेजे पुरो उदक त्या शाळेचेर पडते आसा. तेजे निमित्तान ती वणत भिजून ती पडिल्ली आसा. तर आमगेली जी शाळा आसा आमगेले 6 to 10 क्लास आसात ते हिंगा सुरक्षीत आसा. कित्याक म्हळ्यार आमी ते दुसरे हितून चलयता आसा आणि त्या बिल्डिंगा पासून ते खूब दूर आसा. तेजेर आमकां कसलोही धोका ना. नाही आमगे विद्यार्थ्याक धोका ना. तेजेर आमकां हेजे बद्दल तुमकां एक सांगचें आसा की आमगेली ह्या भागात शिकतल पोराक हेजेर कसलोही त्रास ना. तुम्ही हे न्यूज जे केलात ताजे बद्दल तुम्ही संपूर्ण माहिती समाकन घेवन जर कळच आसल्यार आमच्या शाळेत येवन घेवन पळोवन वचूं जाय. हे म्हागेली विनंती आसा. नमस्कार. तुम्ही पळयते ही आमगेली ओल्ड बिल्डिंग आसा. तेजो तो फाटलो भाग जो आसा तो मातयेचो वणत आशिल्ल्या निमित्तान पडिल्लो आसा. तेच्यान ह्या शाळेक हेजेर कसलो धक्क ना. आणि आमगेल्या मॅनेजमेंटान सांगिल्लें आसा की हे सगळें डेमोलिश करून हांगा एक तेमी हॉल बांदून दितले म्हणून आमकां सांगिल्लें आसात. सो आमी त्या साठी वेट करते आसात. कित्याक म्हळ्यार तेका रिपेरी वर्क वयच्या साठी कांयच ना तेका. सो आमी आमगेल्या मॅनेजमेंटाकडून रिक्वेस्ट केले आसात. तेमी तेजो मिटिंगाक घेता म्हणून बी सांगिल्लें आसात. आणि फ्युचरात तेमी हेजेर एक व्हड हॉल बांदते आसतले ते आमकां तुमकां सांगू इच्छीत आसात. आणि ही आमगेली शाळा आसा. हांगा आमगेले पुरो क्लासीस आणि सगळे स्टाफ रूम आमगेले सगळे हेडमास्टर रूम सगळे हांगा आशिल्ले निमित्तान आमकां ते कसलेच लागू येवचे ना. काल जेन्ना संदीप नाईक आणि श्याम नाईक येयले तेन्ना हांव बी हेच्या बरोबर हांव बी आशिल्लें. तेन्ना तेमगेलें उलयण आयकून म्हाका बी भंय दिसली. हेजे मुखार सुद्दां अशें जावं न्हू म्हण तुमी एक सगळ्या ऑर्निंग करचें हें आमगेली इच्छा आसा. ग्रामस्थ श्याम नाईक आणि संदीप नाईक हेमी दिल्ल्या व्हिडिओत नळे फुटिल्ल्यान वणत कोसळ्ळी हे कळटा. व्हिडिओत नळ फुटिल्ले दिसतात. हेडबाईन सांगिल्ल्या प्रमाणे 10 वर्सांच्यान ही खोली बंदच आसा. तितूंत वर्ग घेनात. विद्यार्थी सुरक्षीत आसात. तेमकां कसलेच अपाय ना अशें तेमी उल्लेख केला. हे एक अर्थान बरोबर आसा. जाल्यार सार्वजनिकाक एक मोठो प्रश्न पडला की या 10 वर्सांच्यान बंद आशिल्ल्या खोलीचे वणती पडिल्लो व्हिडिओ दिसताना घटनास्थळावेल्यान ग्रामस्थान दिल्लो व्हिडिओ आणि बातमी बनावट कशी जावं शकता. ही शाळा रस्त्यार आशिल्ल्यान रस्त्यान वयच्या सार्वजनिकाक स्पष्ट ती शाळा कोसळिल्ली दिसता. या खोलेत काही कागदपत्रां सरकारी सामग्री सुद्धा दिसतात. कोसळिल्ल्या जाग्यार हॉल बांदचो विचार हो बरो आसा. पण तोपर्यंत ती इमारत जमीनदोस्त करून दवरल्यार सगळे दृश्टीन हिताचे. कोसळिल्ली इमारत शाळे बाजूंत आशिल्ल्यान विद्यार्थी खेळटाना एखादो बॉल वा बारीक पावस या इतर कारणान त्या इमारती कडेन गेले तेन्ना कितें अनाहूत घडल्यार हेका जबाबदार कोण. विद्यार्थ्याला जिवाक अपाय जाल्यार मॅनेजमेंट काय हेडबाई जबाबदार हेजे स्पश्टीकरण तेमीच दिवचे अशें सार्वजनिकालें मत. तेमी विद्यार्थ्याला सुरक्षतेची जबाबदारी घेतल्यार पालक आणि ग्रामस्थांक कसलीच चिंता ना. नापेक्षा मोडकळीक येयली ही इमारत जैसे थे तशें दवरपेक्षा दुर्घटना घडच पयली ती मोड विद्यार्थ्याला पालकाक हुस्क्यात दवर नाकात. आणि ही बातमी आणि व्हिडिओ खरे काय खोटे हेजे उत्तर सार्वजनिकाक स्पष्ट कळू जाय अशें सार्वजनिकालें मत आसा. आयच्यान कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचेर एक कोंकणीचे उमाणे दितले.
इच्छुक वीक्षकांक तेजे उत्तर कितें ते व्हॉट्सॲपाच्या मार्फत बातमेच्या कॉमेंट्स बॉक्सात कळवचे नापेक्षा पुढल्या वेळार तेजे उत्तर आमी दितले त्या दिसाक दुसरे उमाणे घालतले तोपर्यंत विचार करा आयचे उमाणे हात आसात पाय ना पोट चिरल्यार काय ना हात आसात पाय ना पोट चिरल्यार काय ना हे कितें ते सांगचे ग्रामपंचायत पीडीओक निलंबित करून अध्यक्षाचेर कारवाई करचे जिल्हा पंचायतीचे कार्यकारी अधिकारी जोयडा तालुक्यातल्या रामनगर ग्रामपंचायत वाठारात रोजगार आणि गिरवणी खड्डे खणच्याक भ्रष्टाचार जाला अशें ओम्बुड्समनान स्पश्ट केला तेका जबाबदार आशिल्ल्या पंचायत पीडीओक निलंबित करून अध्यक्षान आपल्या दर्ज्याचो गैरवापर केल्ल्यान तेमचेर कारवाई करचे अशें जिल्हा पंचायतीच्या कार्यकारी अधिकाऱ्यान आदेश दिला आणि ही कारवाई 7 दिसां भितर करचे अशें आदेशात म्हटलां रामनगरांतल्या कॉलेजीच्या मैदानाचें काम रोजगारांतल्यान कन्न नासतना मशीनच्या आदारान जाताले तशेंच गटार खणचे खातीर 300 लाभार्थ्यां खंयच्यान प्रत्येकी 1000 रुपया घेतले असो आरोप माजी ग्रामपंचायत सदस्य प्रशांत नायर रामू नायक सयत 14 जाणांन केला तेजी चौकशी ओम्बुड्समनान केली या प्रकरणाक जबाबदार आशिल्ल्या अध्यक्षाचेर कर्नाटक पंचायत राज कायदो 1993च्या कलम 48 आणि कलम 286 खाला खटलो चलोवच्याक जाय आणि पीडीओक निलंबित करून KCSR खाला कारवाई करची अशें ओम्बुड्समनान स्पश्ट केला नकली बातमीदाराली सरकारी अधिकाऱ्याकडेन 50 लाखाची मागणी कारवार राज्याच्या प्रमुख प्रसार वाहिनीचे बातमीदार म्हण सांगून कारवारच्या एक सरकारी अधिकाऱ्याक 50 लाख रुपयाची मागणी केल्ल्या 2 बनावट बातमीदाराक कारवार शहर ठाणा पोलिसांनी अटक केला अटक केल्ल्यापैकी बेंगळूर KR निवासी सुमंतराव 44 आणि जयनगर सहवे ब्लॉकाचो निवासी विजय 42 वर्सां हेमी आरोपी तेमी या सरकारी अधिकाऱ्याक सतत फोन करून व्हॉट्सॲपाचेर मेसेजाच्या संपर्कात आशिल्ले तेमी त्या अधिकाऱ्याक तुम्ही 8 मार्गान पैसो आस्ती खूप कमयला तेज बद्दल आमगेल्या प्रसार वाहिनीचेर बातमी प्रसार करचे नाका जाल्यार 50 लाख रुपये दिवचे पडटले अशी मागणी दवरली या घटनेबद्दल त्या अधिकाऱ्यान कारवार शहर पोलीस ठाण्यार गुपचूप तक्रार दाखल केली आणि पोलिसांन व्यवस्थित जाळे पसरून आरोपीक सोमारा अटक केले नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देवकार्याक आणि मंगल कार्याक लग्न मुंज पूजा अर्चा होम हवन ग्रहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पानां केळी होमाकाडी तुळशी तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदनां शंख रुद्राक्ष पूजेचे कपडे आंब्या पानां तोरण बाशिंग गाईचे शुद्ध दूध गोमूत्र कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार 87 वर्सांच्या ग्राहकाल्या विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार एक वेळ अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या नरसिंह मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो रायकर मेनर कायकिनी रोड कारवार 4 कोटी 40 लाख रुपये खर्च करून बांधिल्ल्या नवीन पुलाक धाळे जोडा तालुक्यातल्या नागोडा हिंगा न्हंयचेर कर्नाटक रस्तो विकास महामंडळान नव्यान बांधिल्ल्या पुलाक कटाव जाल्ल्यान पूल कांय कडेन धाळे पडिल्ल्यान नागोडाक वयच्या वाहनाक धोका निर्माण जाला फाटल्या 8 दिसां पडत आशिल्ल्या पावसाक लागून फाटल्या 2 दिसांत जोडा तालुक्यात धिंगाणा घातिल्लो आसा नागोडा हिंगा पावसाक लागून न्हंयक हुंवार आयिल्ल्यान नवीन पुलाची दैना जाल्ली आसा कर्नाटक रस्तो विकास महामंडळान 4 कोटी 40 लाख रुपया खर्च करून हो पूल बांधिल्लो पुलाचे काम 90% पुराय जाल्ले जाल्यार हुंवाराच्या उदकाक लागून पुलाच्या दोन्ही बाजूर माती आणि फातर खचून गेलात गांवकाराच्या म्हणण्याप्रमाणे पुलाच्या संरक्षण भिंतीक आणि पुलाच्या कांय कडेन धाळे पडलात ताका लागून हो पूल येरादारी खातीर असुरक्षीत जाला जाल्यार इंजिनियर संतोष हेमी सांगतात की पुलाक धाळे पडनात पावसाक लागून पुलाच्या कुशीक आशिल्ली माती खचिल्ली आसा आमी घटनास्थळार वचून योग्य इन्स्पेक्शन करून पुलाची दुरुस्ती करतले अशें तेमी सांगले सारखे थांबा ये जो ब्रिज है अभी इसको बना के करोड़ों रुपए खर्चा करके इसको अभी बना के महीना भी नहीं हुआ अभी जो बारिश चालू है 15 दिन हुआ 15 दिन बारिश चालू हो गया बड़ा बारिश भी नहीं है अभी कम से कम 15 दिन भी बारिश नहीं हुआ इसकी हालत देखिए करोड़ों रुपए जो गवर्नमेंट खर्च कर रहा है
तो लोगों तक नहीं पहुंच, लोगों को जो ये मिलना चाहिए जो फैसिलिटी वो गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जो पैसा दे रहा है यही इस्तेमाल हो रहा है। देखिए इधर के जो जनप्रतिनिधि है या कोई भी है वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। जो हमारे देखिए इधर देखिए, हाँ इधर देखिए ये हाल। पहिला घ्या मेन कंडिशन काय ते पहिला घ्या. अरंधारी पावसान घराची वणत कोसळून 2 जण मृत. हळयाळ तालुक्याच्या मुरकवाड ग्रामात सतत पडच्या पावसान मंगळवाराक 12 जुलैक सकाळपराक घराची वणत कोसळून 2 महिला मरण पाविल्ली घटना घडली. रुक्मिणी विठ्ठल माचक 37 वर्सां तशेंच श्रीदेवी विठ्ठल माचक 13 वर्सां हे मृत व्यक्ती. घटनास्थळार तहसीलदार प्रकाश गायकवाड तशेंच रेव्हन्यू खात्याचे कर्मचारी भेट दिवन स्थळ परीक्षण केले आणि मृत कुटुंबाक तूर्त परिहार वितरण केलो. मुंडगोडात आतापर्यंत पावसान 28 घराचे वणटी कोसळून नुकसान जाला. बिकेहळ्ळी, तेरेगाव, बेलवटगी, मडनल्ली, मुरकवाड, मंगळवाड, तेगनहळ्ळी, हंपिनहळ्ळी तशेंच हळयाळ शहरात सुद्धा खुबशा घरांची हानी जाला अशें अधिकाऱ्यान माहिती दिला. आयचो ग्याद मागेल्या घोवाकच ना भाव तर म्हाका किंची जाव. मागेल्या घोवाकच ना भाव तर म्हाका किंची जाव. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.